मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पयरा थळाव्या ट्रक धन्यांक नोकऱ्यांची आनी धुल्ल प्रदूषणाची समस्या. हेर प्रश्नांचेर उपाय काडपाची मागणी करत थळाव्यांनी खण येरादारी केल्या बंद. मागण्यो पुराय करिना जाल्यार कामाक जावची ना सुरवात. शिटकायले थळाव्यांनी. बर्च नायट प्रकरणात 25 जाणांक आयिल्ले मरण. अशी बेकायदेशीरपणान चलपी आस्थापनाक आडावपाक आनी बंद करपाक पंचायतीक खर अधिकार दिवपाची मागणी आयल्या मुखार. लयराई स्पोर्ट्स क्लबान केळबाई स्पोर्ट्स क्लबाक हारावन मेळयली आमदार चषक ट्रॉफी. 1-0 फरकांनी लयराई स्पोर्ट्स क्लबान जोडले जैत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मये पैरा वाठारांत थळाव्या ट्रक धन्यांक नोकऱ्यांची आनी धुल्ल प्रदूषणाची समस्या सतायता. ते भायर हेर प्रश्नांचेर उपाय काडपाची मागणी करून थळाव्यांनी खण येरादारी बंद केल्या. हाचे आदीं अशेच तरेचो निशेध प्रभावित थळाव्या लोकांनी केला. खण येरादारी चालू आसाच, पूण थळाव्या ट्रक धन्यांच्या ट्रकांक भायर आयल्यात. थळाव्या तरणाट्यांक नोकरी ना. वाठारांत भायले ट्रक चलतात. कंपनीन आदीं गांवच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यांचें आश्वासन दिल्लें, पूण अस्तित्वांत भलतेंच चल्लां. आमकां धुल्ल खावचो पडटा. गांवच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो जाय. आमचे ट्रक खण येरादारी चालू करात. आमी खण कंपनीच्या आड ना. आमच्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय करात. जाल्यारूच खण काम परतून सुरू जातलें. थळाव्यांनी कंपनीक खर शिटकायले. काय ना उदीकूय वारें रस्त्यार कांयच ना आनी कितेंच रुल्स कसलोच फॉलो करिना. सो आमकां आमचे डिमांडूय जर फुलफील करूं शकना जाल्यार ते आमकां कंपनी नाका. इल्लीगल चलता न्हू, गाडयो पासिंगूय ना त्यो. हांगासर धुळेक लागून खूब अफेक्टेड आसा. आमकां हांगा धूळ बी जाता. ही कंपनी पळयना. कंपनी वयर चालू आसा, थंय वयर ते शिकतात जाले, पूण वयर एक्टिविटी चालू आसल्या कारणान सगळो धुल्लो गांवांत येता. आमी इतले अफेक्टेड आसा, हे आमचे कोणूच पळयना आनी हे आपले एक्टिविटी चालूच थेयता. एम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसा, ह्या एम्प्लॉयमेंटा विशय हे कांयच उलयना. हे फुडें म्हणटा मागीर करया, जावचें ना, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर रावया. कंपनी आमच्या गांवांत चलता जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर कित्याक रावपाचें? आमकां कंपनी अंडर कित्याक घेवंक सोदिना? हेजो आमच्या बद्दल प्रश्न आसा. म्हणून आयज आमी हांगा पर्यंत येयल्ले आसा आनी आमी आतां आडयल्ले आसा. आमी तांकां सांगलें आमचो प्रश्न सॉल्व करा आनी एक्टिविटी तुमची चालू करा, नाल्यार आमी चालू करपाक दिवचे ना अशें करून आमी रावल्ले. इश्यू फक्त दोनूच आसा, फक्त एक कामगार आनी ट्रकवालो. आमच्या हांगा गांवांत जे ट्रक येयल्ले हाडलेले आसा तेन्ना 5 ट्रक आसले. सद्या घेवया म्हणून सागोकार सांगता कितें एसोसिएशन, आमदारूच सांगता एसोसिएशन म्हणजे आमचो गांव चलना. धूळ भोगता आमच्या गांवांत आमी कळ्ळें न्हू सांगपाक. मेन म्हणजे कितें आतां तांकां आफयले एसोसिएशनाक, तर पण कांयच कमिटी आसा पळय ते सांगता आमचे ट्रक घेवचे ना. जर आमचे ट्रक घेना जाल्यार आमच्या गांवांत कंपनी सागोकार नाका. आमी हे सीएमांक वयतले, सीएमाक वयतले, आमदाराक परत वयतले सांगपाक लागून. कारण एम्प्लॉयमेंट आनी ट्रक व्हडले हांगा सद्या गव्हर्मेंटाकडे जॉब दिवपाक जायना म्हणटून आमी हे दिवपाक लागून ते केल्ले आसा. पण सांगपाक इतले उद्देश की जे बॉडी आसा, जी एसोसिएशन बॉडी आसा ती कोण, तांकां रायट दिला, तेंचे रजिस्टर ना काय ना, कारण तांकां कंपनी सागोकार कंपनी आयकता तेंचे आयकता. आनी ती चौगुल्याची एसोसिएशन कंपनी आसले पळय एसोसिएशन तेंचे आहा पळय ते चौगुल्याचे सागोकार जस्ट नेवे जाला. सागोकारान तेंचे आयकून गांवांक सद्या पाड घालपाची ना. आनी धूळ भोगता आमी तेन्ना परत सांगता जे मेरेन आमच्यो गाडयो घेवन ते मेरेन गाडयो चालू जावच्यो ना. आनी गांवांकूय सांगता, गांवांक वच. आमी 4 पॉयंट मारलेले आहा. एक मेडिसीन, सेकंड आमचे वॉटर बील, लेबर आनी म्हणजे कामाक लावपा आनी ट्रक, हे 4 गोश्टी आमची सॉल्व केल्या. आमची कंपनीच्या अगेन्स्ट कांयच ना. आनी सागोकार कंपनी सांगूंक शकता जर 50 वर्सां बरें चलूंक शकता जाल्यार आमची 4 डिमांड करा. आमी कंपनीच्या अगेन्स्ट ना. परत सीएमाकूय सांगता, आमदाराकूय सांगूंक शकता. आनी गांवचो हे आहा पळय तो सगळो आमकां कंपनी चल्लीच जा, कित्याक 12 वर्सां बंद आसली. पण आमी भोगता. पण आयज ही परिस्थिती ना. कितें जाल्यार एसोसिएशन कोण? विश्वंभर गांवकर एसोसिएशन कमिटी आसा पळय तो कोण? तो आमकां लागना. कित्याक जेन्ना आमचे ट्रक आहा ते घेवचूच जाय नाल्यार आमी बंद करता. आनी एक सांगता, जेन्ना पंचायती पावर यूज करूंक जाय तेन्ना करता. तर कारण तांकां पंचायती सुद्दां आमी एनओसी दिल्या, ती रिवोक करपाक टायम लागचे ना. रिवोक करतले ते मेरेन आमचे जायना सॉल्युशन, ते मेरेन आमी तांकां सोडचे ना आनी काम चालू करूंक दिवचे ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. करमळी थळाव्या लोकांनी प्रस्तावित मेगा प्रकल्पा आड टीसीपी कार्यालयात निषेध केलो. या व्हड प्रमाणांतल्या प्रकल्पाक लागून गांवांतल्या फावो त्या मुळाव्या साधन सुविधांचेर व्हडलो ताण पडटलो असो तांचो आरोप आसा.
ज्या मनशान दिवकरान ताका हेका परमिशन ग्रांट केली ताणें सगळे अप्रुवल तेजे नांवान सायन मारली करेक्ट he was that because Bernard told us that Duker was the main thing who has done this entire planning and all. So तेन्ना तो थंय ना तो थंय आसून तो म्हणटा आपणाक कांय खबर ना. So inspection was done on 5th December 2025. No, it has to be read with the note. Madam, we don't care about this. आमकां हेजे पडलेले ना सायट इन्स्पेक्शन आमकां पडलेले जाय की 5 तारीख बर्नाडान जो सायट इन्स्पेक्शन केल्लो आणि तोय स्केच प्रिपेअर केल्लो ते जाय वेर इज द डायमेन्शन ऑफ द सदर्न नॉर्दर्न साइड व्हॉट वी आर गिविंग ऑफ दॅट सबमिटेड बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनंट. No, not a clear point. This point you have to clear it. Sir, we have not considered based on the proposed road. Existing road itself is more than. Where is the existing road you have mentioned on this? You said that you had a leave of 15 days. You were not there. Okay. For 15 days, what you were doing? 22nd I joined and then whole day, no, from 2 days I was since morning, evening I was the secretary for so many meetings. So this is not important. Sir, when the time is not there, I was coming every day back. This is not important. Immediately I have sent back to the Tiswadi. I told you also, sir, that time you came to. But what Tiswadi told? Then Tiswadi has sent back after 2 What days. Tiswadi told? See, sir, when I They didn't have anything. They are saying that CTP has. No. When we go to Deputy Town Plan, it was there in their. they are lying. Your officers are lying. Sir, it was Good- there in good to the. know. I'm saying the file was lying in their office. No, their officers are lying reading. that. Sir, you're reading differently. I'm saying the file was Oh, lying oh, in if- their office. Okay, if at all the file was lying in their office, then why can't they give it to me? Immediately I called you, so I told it is there only, sir. But why they didn't give me the file? Why they didn't give me I the should answer, Yeah, madam, because they are under you, working under you. So I they know, should be, but they are not giving. I cannot tell you that. Nah. Abhi, it is you have come. I'm sure No, you asked. You asked them, no, You why asked did the you not minister. Can I tell you something? You Yeah. want a stop of show cause notice? Can I prepare the note and do something instead of wasting time asking the question? Okay, we'll and wait. answer? We'll wait here. You talk to your minister, you talk to the government. You see the elderly lady coming over here again and again. 84 रेझिडेन्शियल फ्लॅट 46 व्यावसायिक दुकाना आणि स्विमिंग पूल असतले अशा प्रकल्पाच्या प्रस्तावित उदरगतीचो विरोध गावकार करतात. आयज गावच्या लोकांनी टीसीपी कार्यालयांत मोर्चा काढलो. आपल्या मागण्यांक लक्ष ओडपा खातीर कार्यालयाच्या गेटीचेर हो निषेध जालो. हो प्रकल्प लोकांच्या विरोधान जातलो काय दोळ्यांक पानां पुसपा खातीर थांबयतले वेळच सांगतलो. सगळ्यांक खबर आसा की करमय गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट येता 84 फ्लॅट्स आणि 46 शॉपां अलॉंग विथ स्विमींग पूल असो हो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट करमय ह्या गांवांत येता पंचायतीचे सायडीकूच आनी जो मोसंडी आसा त्याच्या सायडीक. आतां हो प्रोजेक्टाच्या विरोध गांवचे लोक स्थगीत कंटिन्युअसली प्रोटेस्ट करीत आसा, विरोधान प्रदर्शनां करीत आसा, सांगीत आसा आनी डिमांड करीत आसा की असलो प्रोजेक्ट जो गांवा खातीर हानिकारक आसा कारण उदकाची समस्या गांवांत खूब आसा. आनी आमकां जेन्ना एलक्यू रिपोर्ट येयलो तितून पासून वॉटर शॉर्टफॉल ह्या पूर्ण जो कुमारजुवा मतदारसंघ आसा ह्या पूर्ण मतदारसंघात मेळटा. तशेंच आख्खे गोंयभरांत वॉटर शॉर्टफॉल मेळटा. जेन्ना आमी सीटीपी ना म्हणून ते म्हणून हांगा ऑफिसान म्हणपाक लागले की डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा, डेप्युटी टावन प्लॅनर आमी गेले. डेप्युटी टावन प्लॅन जो वेर्नेगर म्हणून कोण आसा तोय नासलो तोय लिव्हर गेलो. तो ड्राफ्टमॅन आसलो आनी आख्खे दिल्लीकार त्या ऑफिसान भरलेले. आख्खे बसपाक पासून आमदार भितूर सरला जावं लोक भितूर सरले नाल्यार बसपाक पासून जागो नासलो. आमी रिपोर्ट मागलो ना आमकां खबर ना म्हणून रिपोर्ट आमकां खबर ना, आमकां कांय खबर ना. हांवें मारलो सीटीपीक फोन. जी वर्तिका जी हांगा आसा तिका फोन मारलो. तिका विचारलें की बाबा हो रिपोर्ट खंय आसा, तुमी म्हाका सांगलें रिपोर्ट दिता म्हणून. मागीर भिवन कोण स्टाफ एकटी येयली आनी तिणेन रिपोर्ट दाखयलो हें हो पळय आमी हें केलां म्हणून. आनी तो रिपोर्ट दाखयलो हांवें वाचल्यार सिंपल लेटर आसलें. त्या लेटराचेर वेस्टेज घातलेलें की 15 मिटर प्रपोज रोडाचेर हें दिल्लें आसा जो 9 पॉयंट समथींग हे रोडाचेर बफर झोन दिल्लो आसा एका मुसंडी असो तेंच्यानी लेटर दिलें. स्केच ना कांय ना आनी हें लेटर दाखयलें आमकां. आनी हांवें म्हटलें जेन्ना लेटर मागलें ते म्हणलें ना तुका सीसी करूं ना सो आपूण तुका दिवपाक शकना. त्या दिसा आमचें इन्स्पेक्शन जाल्लें थंय आमकां पळयलें आसा की थंय ऑलरेडी म्हणजे वायट रस्ते आसा जेणे करून तो प्रोजेक्ट थंय फिक्स म्हणजे वचोंक शकता अशें म्हणून. म्हणजे आमी जेन्ना स्वता थंय पळयल्ली तर आमचे ते गांवचे ल्हान वाट्यो आसा ते तेंच्यांनी फकत तो प्रोजेक्ट करपा खातीर असं डांबराचें काम केलां आनी तो वायट करून घेतला. तो आमी तसो मेजून गेले जाल्यार थंय फकत आमकां 3 मिटर्स तशें 4 मिटर्स तितले भितर तो रस्तो आसा.
आज आमची जाणटी लोक तशी बायलां आज रस्त्यार येवन आमकां आमचे गोंय वाचोवंक म्हणजे आमकां गोंय राखचें पडलां रस्त्यार येवन आनी हे मिनिस्टर लोक जे आमी तांकां निवडून हाडिल्ले आसा तांकां आमचें पडिल्लें ना हो BJP सरकार आज आमकां गोंयकारांक खावंक उठला आमी कितें करपाचें आज आमी खंय वचपाचें आमचो गरीब लोक वतलो खंय ते फ्लॅट हाडटले कितें हाडटले आमकां तशी ताकद आमच्या गोंयकारांक ती घेवन आमकां ते आमीच दिता तुमकां जॉब मेळटली हें मेळटली असली जॉबां गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुजेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्या एका नायट क्लबांत जाल्ल्या दुख्खान चड करून बिगर गोमंतकी लोकांनी चलयिल्ले जायते क्लब बेकायदेशीर आसात अशी धारणा बदलूंक ना अशें दिसता आनी अधिकारी अजूनय आपलो धडो शिकनात वा बेकायदेशीर लोकांकडेन सहभागी आसात अशें रस्त्यार देविल्ले लोक आनी जाणकार म्हणटात. आरपोरा बर्थ केस ती जाली आनी तितूंत 25 लोकांक जेन्ना मरण येयलें हे खरें दुख्खाची गोश्ट आसा आनी हे आज हेजे मुखार सुद्दां कोण विसरपाक शकपाना. आतां कितलीशे सरकारान पयलीं सांगलां CMनूय सांगले कडेन आसा की आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले म्हणून. हांगचोच एक सरपंच जो आसा धर्मापूर शिल्ले पंचायतीचो आमी हो फॉर्मर सरपंच आसा आज आमी तेचे कडेन मेळ्ळे त्यांनी सांगले कडेन आसा की तुमकां जर जाता जाल्यार पंचायती पावर दियात. ह्यो ज्यो केसी आसात ज्यो 5-6 वर्सां डायरेक्टरा पंचायत डायरेक्टरा फुडें चलतात तेज नंतर ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टा वयता सेशन कोर्टा वयता आनी हायकोर्टा वयता म्हणलें जाल्यार मनीस हांगा मरोन काबार जाता आनी जस्टीस म्हूण तें मेळना. म्हणून सरकारान एक अमेंडमेंट हाडचो आनीक फास्ट ट्रॅकाचेर ह्यो असल्यो केश्यो काडच्यो आनी तेन्ना न्याय मेळटलो ना जाल्यार न्याय मेळपाना हे आज तेणी सांगले कडेन. आतां पळोवया सरकार कितपत ह्या केसीचो उलवडो करता. बर्च नायट क्लबा सारकिल्ल्या बेकायदेशीरपणान चलपी आस्थापनांक आडावपाक जाय आणि बंद करपाक जाय. हे खातीर पंचायतीक खर अधिकार दिवपाक जाय. आस्थापनांक उजो पालोवपी पंगड जारी करूंक नाशिल्ल्यान सरकार हे घडणुकेक जापसालदार थारावपाक फकत बळीचो बकरो सोदता काय कितें अशे साबार प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. ओगले जे स्टार्ट जाता तो प्रोविजनल NOC पंचायतीसान इश्यू जाता आनी जेन्ना एक पंचायत प्रोविजनल NOC इश्यू करपाक वयता ते डेफिनेटली सायटीर वयताय सायट लोकेशन चेक करपाक आनी ते सायट लोकेशन चोयता आसतना जरी तर तेणे दुसरी इलिगॅलिटीज आहाय त्यो ऑब्जर्व केल नाय जाल्यार मॅटर ऑफ कन्सर्न हो एक मुद्दो जालो. दुसरो जेन्ना प्रोविजनल NOC इश्यू जाता तेन्नाच दुसऱ्या डिपार्टमेंटान एक्ट घेवपाक जाता. कित्याक एक्शन कम्स इनटू फोर्स only when other departments have been notified in the provisional NOC from fire brigade, NOC from food and drugs, NOC from health, हे सगळे प्रोविजनल NOC included असता. सो हे इन्क्लुजन नासतना एक प्रोविजनल NOC चेक कोन आसतना खंयचे अथॉरिटीन जरी तो डायरेक्ट लायसन्स दिला then it is a subject matter of inquiry against such officers. दिल्लीतल्या व्यावसायिकांनी गोंयचो चडसो वाठार आपल्या ताब्यात घेतला. हडफड्या बर्ज घडणुकेविशीं आदलो मुखेलमंत्री आणि पर्यटन मंत्री बाबू आसगांवकार उलयलो. गोंयांतले सील बंद क्लब परतून सुरू करपा खातीर ते दिसाक 1 लाख रुपया फारीक करतात. तांचेर कारवाय करची ना जाल्यार ते पुराय राज्याचो ताबो घेतले. आसगांवकारान खंत उक्तायली. दिल्लीवाले राज करता हे दुकान दाखोवन दिता. अरे पुर्तुगेज टायमार एक चोरी जाली चोरी करपाक लोक भिताले अशी सजा असलेली थंय. आमचे हे सुसेगाद आमचे गोंय आनी प्रामाणीक गोंय हाजे भितर सगळे लोक प्रामाणीक. आज राज्य कोण करता? हांवें मोती डोंगर पळयला तो राज्य करता हांगा कळ्ळें तुका. आमचे गोंयकार तशेंच उरले. आनी दुसरी गोष्ट हे जे चल्ला पळय हेजेर बारीक लक्ष घालपाचें जाल्यार हेजे सगळे तुजे कितें आता गव्हर्मेंटाचे आता केला हेंच्यांनी आनी आता गव्हर्मेंटाचे प्रेशर. म्हणून प्रमोद सावंतान ह्या बाबतीत आपूण सारको क्लियर रावपाक आनी गोंय हें आमचें जशें पयलीं चलतालें तशें चलपाक जाय. कळ्ळें तुका. आनी तें चलयत आला म्हाका दिसता फुडें आमच्या प्रमोद सावंताचें फ्युचर बरें आहा गोंयचेंय फ्युचर बरें. पण असल्या कामान स्ट्रीक रावपाक जाय. आज फायराची NOC घेवन समज तें हॉटेल चलतालें कोणाक कांय जायना जालें 25 लोक मेले कशे गेले कशे
आणि आज आमचे बीजेपीतले मनीस थंय प्रेस नोट काडटात की हप्त्याचे हे चल्लां म्हणून सगळें आनी पळोवपाक गेल्यार खरें दिल्लीवाले सगळे हप्ते दिवन हे धंदे चल्लेले आहा कित्याक तेंगे एनओसी लागता खंय कितें एनओसी लागता कितें लागता राज्य तेंचे जाल्ले आहा गोंय आमचें पण राज्य ते चलयता ऐकात दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोन कितें सांगले ते इच्छा आसा इल्लीगल कितें चल्लेलें आसा लोकांक गरीब लोकांची घरां तुमी मोडपाक फुडें धांवतात बट जेन्ना हे व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन येता इल्लीगल करतात दिल्लीच्यान आयज आतां आमकां कळून येता की 25 लाख खंय ते पळय जळून गेला 25 लाख म्हयन्याक ब्रायब दिताले खंय ते चलोवपाक आनी गरीब लोकांची घरां तुमी रोखडी मोडटा सो हो बदल जाय हे दोन गोंय जावपाक उपकारना एकूच गोंय आसपाक जाय एकूच कायदो आसपाक जाय गरीब जावं गिरेस्त जावं सगळे एकूच कायद्यान हो बदल लावपाक जाय म्हणटा कित्याक हे पळय लिडर आसा गोंयभर आनी कोर्ताली जावं सांकवाळ ते श्रीमंत जायत गेले आनी लोक पळय आसा ते बाबडे फडफडटाय एक नोकरी मेळटली म्हण तांकां फकत घूस मागतात हे मिनिस्टर आनी MLA लिडर आसा पळय ते गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू शिरवय केपें आशिल्ल्या एका इश्कोलांत स्कूल बसीची समस्या तकली वयर काडपाक लागल्या एके वटेन खासा भुरग्यांच्या ह्या शाळेची पोरणी बस परत परत बंद पडटा जाल्यार दुसरे वटेन नवी बसीक परमीट ट्रॅफिक करपाक कळाव जायत आसा देखून हे समस्ये कडेन शिक्षण संचालकाची आड नदर चल्ल्या वय थळाव्या लोकांक प्रश्न पडला पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट आज आमचो सरकार जो आसा हो एज्युकेशनाक खूब पयशे मोडटा आनी खुबश्यो स्किमी ज्यो आसात ह्यो एज्युकेशनाक दिले कडेन आसा पूण आमकां एक वायट दिसता की जे डिजेबल हायस्कूल आसा जे शिरवय केपें हांगा आसा हांगा डिजेबल जे हायस्कूल आसा ह्या हायस्कुलाक आज पण तेणी जी मागणी मागली त्या इस्कॉलान ती आमची ओल्ड बस जी आसा ह्या बसीक न्यू परमीट दिवचे न्यू बस्यो तांकां कोण तरी खंयची कंपनी डोनेट केले कडेन आसा ताका परमीट दिवचे म्हळ्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तांकां आजुनूय परमिशन दिलें ना जी पयलींची बस आसा ही बस सामकी खूब काबार जाले कडेन आसा आनी ती 2 फावट ताका उजो लागपाचो सालवार जाले कडेन आसा शॉर्ट सर्कीट जावन ह्या डिजेबल भुरग्यांची बसी सुद्दां तेंच्यान ह्यो सारक्यो करून दिवपाक जालना आनी तिसरी गोश्ट म्हणली जाल्यार ही जी बस आसा ह्या बसी ड्रायव्हराक आनी एटेंडंटाक तेणी पगारी आतां गेले 6 ते 7 म्हयने जाले तांणी पगार दिलो ना डिझलीची जे कितें सबसिडी मेळपाक जाय डिझलीचो जो ग्रांट आसा होय दिलो ना म्हणून आज तेणी सांगले कडेन आसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की आमकां जर ह्या 2 दिसां भितर जर हे ग्रांट जर तुमी दिना जाल्यार आमी पणजी वचून आझाद मैदानाचेर ह्या सगळे भुरग्यांक घेवन ते हंगर स्ट्रायकाक बसतले म्हणून हांगा ऑथॉरिटी जी आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंट ही हांकां कित्याक दिन म्हण ते कळना एज्युकेशन डिपार्टमेंट जर डिजेबल इस्कॉलां जर अशें करून जर फाट करता जाल्यार बाकीच्या कितें करतले जी पोन्ने बस जी आसा ही सारकी चलना ती 2-2 दिसांनी ब्रेकडावन जाता आनी त्याच बदला जर नवी बस दिला तेजेर परमीट ट्रान्सफर करपाक तुमच्यान कित्याक दिवपाक जायना म्हणून हेंचेर कारवाय जावची म्हणून मागतात आनी त्याच बरोबर हांकां थंय रस्त्यार हाडचे न्हू रस्त्यार येवचे पयलीं तुमी तेंचो जो ग्रांट्स आसा तो तांकां दिवचो म्हूण तेणी मागले कडेन आसा आनी हेचे खातीर तेणी सगळे पेपर वर्क केले कडेन आसा रेजिस्टर एडी सुद्दां तेणी धाडले कडेन आसा ती धाडून सुद्दां जर तुमची दोळी उगडना जाल्यार तांकां लास्ट पर्याय आसता तो रस्त्यार येवपाचो आनी ते भुरग्यांक घेवन रस्त्यार येतले आनी पणजे आझाद मैदानाचेर बसतले सरकार सगळे भुरग्यांक फुडें सरपा लागून एज्युकेशनाक फुडें सरपा लागून फंड दिता खूब अशी सवलती करता पूण म्हाका दिसता आयज हो डायरेक्टर जो आसा ताका म्हाका दिसता डिजेबल भुरगीं जी स्पेशल भुरगीं आसाय ती अशीच उरची अशें तेगे म्हाका दिसता मना आसा आनी ताका लागून तो आमकां ह्या स्कूल बसीक कसलोच हेल्प करना बेगीन सरकारान बेगींतल्या बेगीन एका खंयचो त्या जाग्या वयल्यान काडचो आनी दुसरो बरो कोण तरी डायरेक्टर हाडून तेतून बसोवचो जेणे करून आमगेली जी स्पेशल भुरगीं आसाय तांकां गव्हर्मेंटालो फंड मेळटलो आनी त्या फंडांतल्यान ती भुरगीं शिकोवन आपआपल्याली कितें तरी उपजिविका करतली अशें म्हणपाचें आहा कितलो तेंप जालो तांकां पयशे दिले ना आनी फंड्स दिले ना तुमकां डिझलीक 7 महिने जाले जून सान डिसेंबर म्हयन्या पर्यंत फंड दिल्ला डिझलाकय दिल्ला आनीक ड्रायव्हर आनी एटेंडंट आसा तांकांय दिल्ला आयज म्हणल्यार मॅनेजमेंट आहा ते आपल्या परी करीत आसा थोडे जे कोण पेरेंट्स आहाय ते आपल्या परी दीत आहाय टिचर्स ज्यो आहाय थिंगाच्यो त्यो आपआपल्यालो जो पगारांतलो थोडे पयशे तेतून घालून आयज म्हणल्यार ती बस चलयताय नाजाल्यार तुमी बसतले वचून हय आमी तांकां टायम दिल्लो 24 तारखेर तें रिसीव जाला
10 दिसांचो टायम दिल्लो 10 दीस भितर जर आमगेलो फंड आमकां जर दिना स्कूल बसीचो आमी काय आमगे पर्सनल कितें फंड तेंचे कडेन मागनाय बालदत्ताचो जो फंड आसा तो फंड आमी त्या स्कुलाक बसी दिवचो अशें म्हणून इतल्या मागणी करता. नाल्यार तुमी आझाद मैदान हय आनी एक 2च दीस आमी ताका दिताय. आयज तुगेली 5 तारीख जाली 7 तारीख म्हणल्यार आमी ताका दिताय. समज जर 7 तारीख पर्यंत जर तो आमकां दिना जाल्यार त्या 7 तारखे नंतर आमी केन्नाय वचोन भुरग्यांक घेवन आझाद मैदानाचेर बसतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लयराई स्पोर्ट्स क्लबान केळबाई स्पोर्ट्स क्लबाक हारावन आमदार चषक ट्रॉफी मेळयली. 1-0 अशा फरकांनी लयराई स्पोर्ट्स क्लबान हे जैत जोडले. मयेच्या केळबाई वाड्यार मैदानाचेर जाल्ले आमदार ट्रॉफीच्या फायनलींत शिरगांवच्या लयराई स्पोर्ट्स क्लबान केळबाई स्पोर्ट्साक 1-0 अशा गोलांनी हारावन आमदार चषक जिखले. म्हयनोभर चलिल्ल्या ह्या फुटबॉल सर्तीन मये मतदारसंघातल्या वट्ट 48 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. फुडल्या 7 दिसांच्या अदमासा प्रमाण सकाळी आणि सांजे दव आणि धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सुके हवामान आणि नितळ मळब आसतले. सकाळी आणि सांजे थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपरां उष्णताय आसतली. मंगळारचे तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुके हवामान, नितळ मळब, घोळटले थंड वारे. तापमानात थंडसाण. दनपरां उष्णताय. तापमानात ना व्हड बदल. मंगळारचे तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.